कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। दर्गा पाड केल्ल्या आरोपात निस्तिकार व्यक्तीक पोलिसांन वशात घेयला, पण अजूनही कोर्टात किंवा न्यायाधीशा मुखार हजर करनासतना अक्रम बंधनात दवरला म्हूण हिंदू जागरण संघटनेचे राज्याध्यक्ष वकील BS पै हेमी आक्षेप व्यक्त केलो। शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात शनिवाराक प्रेस मीटिंग करून उलयले वकील BS पै कारवार तालुकाच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायती भागाचे कणसगिरी हांगा दर्गा पाड केला म्हूण नाखुदा मोल्लाचो एक व्यक्तीन पोलीस कंप्लेंट दिला। जाल्यार ह्या प्रकरणा संबंध कणसगिरीच्या निस्तिकार कुटुंबाचो गोपाल नावाच्या व्यक्तीक पोलिसांन शुक्रवाराक वशात घेयलात, जाल्यार अजूनही न्यायालयात हजर केले ना। मध्यरात्री पोलीस स्टेशनाचेर वचून विचारील तेन्ना आमकां कितेंच खबर ना म्हूण सांगिल पोलिसांन सकाळी 4 वाजता वशाक घेईल बदल FIR केला। पण पोलिसांन वशाक घेईल व्यक्ती खंय आसा कसो आसा हेजे बद्दल गोपालाल्या कुटुंबाक माहिती ना जाल्ल्यान तेमी आतंकीत जालात। कणसगिरी हिंगा शेतात खारी उदक येता, तेजेन हांची हजारांची एकर जमीन बंजर आसा। ह्या भागात धर्माच्या नावाचेर खासगी जमीन लुटचे प्रयत्न चलतेत आसा। हेजे बद्दल पोलीस कंप्लेंट दिल्यार कितेंच प्रयोजन जातेत ना। पोलीस सुद्धा जमीन लुटतल्या बरा शामील आसात अशी दिसून येते आसा। जाल्यार दर्गा सारखे आशिल्ले कंपाऊंड कोणीतरी पाड केल्ल्या आरोपात पोलिसांन निष्पाप व्यक्तीक वशात घेयला। कणसगिरीत गांजा, गरू चोरचे, जमीन लुटचे प्रकरण जातीत आशिल्ले बद्दल पोलिसाक DC कंप्लेंट दिल्यार बी अजूनही कितेंच क्रम घेयला ना। हे सगळे पळोवंक गेल्यार ह्या सगळ्या प्रकरणात पोलिसाक बी वांटो आसा अशें दिसून येता म्हूण तेमी आरोप केलो। अधिकृत BJPक मत घालया म्हणून केन्ना बी हिंदू जागरण संघटनेन खंय बी सांगिल्लें ना। कोणाक मत घालूंक जाय म्हणून हिंदू लोकांन विचार करूंक जाय। हिंदू जागरण संघटनेन BJPक सपोर्ट करूंक जाय असो नियम ना। राज्यात आमगेलो परिवाराचोच BJP सरकार आसा खरें, जाल्यार कारवारात MLA MP फोनाचेर संपर्कात मेळटेत नात। मंत्री खंयच्यान स्पंदन मेळची ना। MLA MP मंत्रीक अर्जी दिवन विश्वास करची परिस्थिती आतां ना। हिंदू लोकांन विचार करूंक जाय, तेमगेर रक्षण तेमीच करून घेवंक जाय। बेंगळुरूच्या पादरायपुरात पोलिसाले रक्षण पोलिसाच्यानच करून घेवंक जालें ना। पोलिसाचेर बी डिपेंड रावची अशी परिस्थिती ना। तशें म्हणून आपली जमीन आपलो धर्म वाचोवन घेवंक जाय जाल्यार दुसऱ्या धर्माच्या लोकांक आपले जमनी कडेन येवंक दिनाकात। तेमगेली सावळ सुद्धा आमगेल जमनी कडेन पडू दिनाकात अशें हिंदू जागरण संघटनेचे अध्यक्ष वकील BS पै हेमी सांगले। ह्या वेळाचेर रतन दुर्गेकर, दिनेश राणे, सुजल सागेकर, रेश्मा सादिये, शरद बांदेकर आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले। कणसगिरी ग्रामांत वचून थंय एक दर्गा कोणकी ताका जखम केला म्हणून कंप्लेंट दिली म्हणून पोलिसान एक केस दाखल करून ते कणसगिरी गांवच्या लोकांक पुरा त्रास दिवच्या लागला। तांगेले आधार कार्ड व्हेला, तांगेले मोबायल कार्ड व्हेला आनी तांकां परत परत पोलीस स्टेशनां आपयता आसा लोकांक। काल एकट्याक एक अमायक एक चल्याक पोलीस स्टेशनार 5 घंटार व्हरन कडेर रात्रीक 3:30 ताका अरेस्ट केला म्हणून दाखयला। आमी थोडे लोक गेल्ले थंय ताका खंय आस म्हूण सांग म्हूण सांगिल्लें तेन्ना ना आमी ताका अरेस्ट केला म्हणून 3:30 दाखयला। तो काही नाही बरी नदी वचून माशिल धन जीवन कन आशिल्लो ताका एक धन भितर घाला। हे दर्गा म्हूण हे एक फाल्स सिद्धत करच्या थंय कणसगिरी ग्रामांत ना, मुसलमानाल कोणाल घर नाच, कोण आयल ना थंय। थंय दर्गा करच्या कोणाले दफन केलें ना, कोणाले समाधी उडचे प्रश्न ना, तरी पण हांनी कपट रितीन कोणकी एक नायक आनी राणे म्हणली लोकांक जमने वचून एक जबरदस्तीनं एक दर्गा म्हणून एक सान बांदून आत्ता थंय हिंदू गांवचे हिंदू लोकांक त्रास दिवच्या लागलाच। आनी आतां थंयची गांवची पुरा जमीन भितर घालची तयार चल्ला हांगेली दर्गा म्हणून। आनी त्या रितीन कन्न हांकां पोलीस पुरा रितीन साथ दिता अशें दिसता आनी हिंदू लोकांक त्रास दिवच्या लागला। हाजे बद्दल हिंदू जागरण वेदिके गांवच्या लोकांक एच्चर करता म्हळ्यार तुमी अशी तुमगेली जमीन बी खाली उरल्यार खंय दिनाका, तांगेली एक सावली बी परच्या दिनाका थंय, नाजाल्यार फाल्यांक येवन आमगेले कितें आसतय म्हूण एक येवन दर्गा करतले आनी तुमगेली जमीन भितर घालतले। कंप्लेंट दिली म्हळ्यार पोलीस येवन थंय व्हॅन दवरून पुरा तांकां रक्षण दितात।
तर जावन तुमगेले जमीन वता आनी तुमी रस्त्यार पडता आनी तुमी पोलीस स्टेशनार वचका पडटा आनी तुमकां अरेस्ट करताच। हे जावची परिस्थिती आज आयला, अगदी दयनीय परिस्थिती हिंदू लोकांना आयला। हाजी विरोध आमी होराट करका आनी एच्चरान उरका हे म्हूण तुमकां हिंदू जागरण वेदिकेची एक मनवी आनी एक एच्चर। वृद्ध महिला संशयास्पद मरण जाल्ली घटना कारवार तालुकाच्या चित्ताकोला पोस्ट ऑफिसा लागीं शेनिवारा घडली। सदाशिवगड ढोबीवाडा आयन अपार्टमेंटाचे वासी 73 वर्स वयाचे थेरेजा मनिनो रोड्रिगस संशयास्पद मरण जाल्ली वृद्ध महिला जावन आसा। चित्ताकोला पोस्ट ऑफिसा लागींच्या बंजर घराच्या फाटल्यान शेनिवाराक दनपारा वृद्ध महिलेलो मृतदेह पळयले स्थानिक लोकांन पोलिसांक माहिती दिले। जाग्यार येयले पोलिसान मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलात पावयले। धोबीवाडा आयन अपार्टमेंट बांदील जागो मृत वृद्ध महिलेल्या कुटुंबाचो जावन आसा। ह्या अपार्टमेंटाचे एक फ्लॅटात वृद्ध महिला आनी तेमगेल घोव मनिनो रोड्रिगस रावताले, पण शेनिवाराक वृद्ध महिला पोस्ट ऑफिसा बाजूच्या बंजर घरा फाटल्यान मृत स्थितीत पत्तो लागले। वृद्ध महिलेला मरणाक कारण कितें हे पोलीस सोदतेत आसात। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। केळी पानां, केळी झाड, केळी गडाय, आंब्या पानां तोरण, 5 जातीचे जोडगिरी फळां, बेलपत्री, तुळसी, बासिंग, लग्नाचो अलंकार केल्लो नाल, फुलाहार, अवळा माळ, पूजेचे कपडे, पूजेची आयदनां, मडकी, पूजा, होम आयदनां, शेणी, होमा काडी, नवग्रह काडी, शंख, रुद्राक्ष सगळे पूजा हवन सामग्री मेळटात। तसेच गायीचे दूध, शुद्ध तूप, मोदक, बेसन लाडू, बुंदी लाडू, करंजी, चकली, आपेमेडी लोणचे, मव, पातळ गोड, अलग अलग पापड, चटणी पावडर, होममेड मसाला पावडर, शुद्ध हळदी आणि मिरची पावडर, कडधान्य हे सगळे नरसिंह मार्केटात मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। रमेश जारकीहोळी हेमी मंत्रिमंडळात येवची अपेक्षा करची चूक ना म्हण कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार हेमी सांगले। कारवारात ह्या विशया संबंध पत्रकारा बरोबर उलयले कार्मिक मंत्री शिवराम हेब्बार सरकार मांडूक त्याग केल्ल्या भितर रमेश जारकीहोळी बी एक जावन आसात। तेमी मंत्रिमंडळात येवक मागणी करची चूक न्ही। राष्ट्रीय पक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख आणि मुख्यमंत्री सारख्या वेळाचेर सारको निर्णय घेतले। आम्ही मंत्रिमंडळात येवचे पयलींच्यान मित्र, आता बी मित्र, मुखार बी मित्र जावन उरतले। जारकीहोळीक मंत्री करूक आपूण बी सपोर्ट करता अशें तेमी सांगले। हिजाब केसरीसाल विवादात प्रतिक्रिया दिले मंत्री हेब्बार हो विचार कोर्टात आशिल्ल्यान जास्त उलयचे सारखे न्ही। त्रिसदस्य पीठाच्या नेतृत्वात हायकोर्टात विस्तृत चर्चा चलतेत आसा। आतां मध्यंतर आदेश बी दिला। कोर्टाले निर्णयाक सगळ्यान गौरव दिवूंक जाय अशें तेमी सांगले। ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನೂ ಇಲ್ಲ। ಸರ್ಕಾರ ಬರುವಾಗ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು। ಅವ್ರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ। ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮುಖಂಡರು, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ತಾರೆ। ಯಾವ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ ತ್ರಿಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ। ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಪೀಠ ಇವತ್ತೇನು ವಿಸ್ತೃತವಾದಂಥ ಒಂದು ಪೀಠ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಪೀಠದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾರೆ। स्वातंत्र्याच्या नंतर 39.45 लाख करोड रुपयाची होड रक्कम बजेट वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हेमी मंडन केला। हे 1 वर्षाच्या कालावधीत सामान्य लोकांना सुधारणेक पूरक जातले म्हणून बीजेपी जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक हेमी सांगले। शहराच्या पत्रिका भवनात शनिवाराक प्रेस मीटिंग करून उलयिल्ले बीजेपी जिल्हाध्यक्ष व्यंकटेश नाईक आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार करूक देशात जाय आशिल्ले उत्पन्न तयार करूक बजेटात अनुदान राखून दवरला। तेजेन सुमार 60 लाखापेक्षा जास्त उद्योग तयार जातले। देशात रेल्वेची उन्नतीकरण व्यवस्थेबरोबर 5 नईचे जोडचे कार्य जातले। अंगणवाडी व्यवस्था वैल स्तराक हाडूक क्रम घेयला।
12 करोड घराक नळाचे उदक पुरवठा करूक क्रम घेयले सरकारान आता 4 करोड कुटुंबाक उदक पावोवक अनुदान राखून दवरला म्हण तेमी सांगले। केडीपी सभेत बीजेपीचे 2 एमएलएन अनुदान विशयासंबंध एकमेकाक बोट दाखोवन व्हड आवाजात उलयले बदल पत्रकारांन विचारिल्ल्या प्रश्नाक उत्तर दिल्ले। बीजेपी जिल्हाध्यक्ष बीजेपी एक राजकारण पक्ष इतलेतनी एक कुटुंब जावन आसा। दोन्ही एमएलए भाव भयणी सारखे आपल्याक कमी वांटो मेळिल्ले बदल उलोवन घेवचे सहज जावन आसा। हेतूंत कसलोच द्वेष भावना ना अशें तेमी उत्तर दिले। बीजेपी जिल्हा प्रवक्ता नागराज नाईक आणि बीजेपीचे प्रमुख मनोज भट्ट, नयना लिलावर आणि इतर प्रमुख उपस्थित आशिल्ले। टॅपा मुखांतर उदक दिवचे प्रयत्न आमगेले सरकार करते आसा। मुखायले वर्षा भितर 4 कोटी घराक प्रत्येक घराक उदक नळा मुखांतर मेळचे कित जावका ते ಒಟ್ಟು आमगेले हे बजेटान तो प्रोविजन केला आसा। विशेष जावन 80 लक्ष म्हळ्यार 80 लाख गरीब लोकांक आवास योजने अडी मुळे घर व्यवस्थे करचे प्रयत्न आमगेले हे बजेटान प्रोविजन केला आसा। ताका एक ऑलमोस्ट 48,000 क्रोर्साची एक आर्थिक एक व्यवस्था ह्या बजेटान तो केल्या। अशी प्रत्येक दृष्टीन तो आत्मनिर्भर जावं तशी सैन्याचे इम्पोर्ट कमी करून आमी एक्सपोर्ट करचे लेवलाक पावले आसात। घेतल्यार एक घराच विशय तो भाव भयणी लढाई करता घरांत कसल्याक आमकां एक जाय एक बापायन भयणीक दिल्यार तूं भयणीक मोग करता, भयणीक जास्त दिल्या म्हणून भाव लढाई करता आपणाक दिवका, भावाक दिल्यार भयणी सांगता तूं ताका दिल्या म्हणून। अशी एक कुटुंबान तूं व्यत्यास उरता जाल्यार ताजे अर्थ अशें न्हय की थंय दोग लोकां मदीं डिफरन्स आसा म्हणून। आतां आमी पळयता आशिल्ले तिगेल क्षेत्राक अनुदान जास्त हाडचे खातीर प्रयत्न ती करता आसा। कुमटा शासक तागेल क्षेत्रांत जास्त अनुदान हाडून लोकांक प्रॉब्लेमाक स्पंदन करचे एक विशयांत आयिल्ल एक व्यत्यास शिवाय तो आनी ते इंटरनल कसले तांचो तो तुमी विचार करता असल गोष्टी ना। म्हाका शुगर आशिल्ली, हाय शुगर आशिल्ली म्हाका खूब डॉक्टर केला हांव टॅबलेट बी खूब घेतले ते कमी जालें ना म्हाका। मागीर कारवार कोंकणी न्यूजांत हांव शुगर कंट्रोल जुसात ते चंद्रगिरी नेचर केअर ते हांव पळयलें औषध ते हांव हाडून घेतले। म्हाका 15 दिसान फुल्ल लेवल येयले। आतां हांव बरें आसा। आतां तुमी कोणी बी घेवं शकतात। शिक्षण शिकूक शाळेक कॉलेजाक येवच्या विद्यार्थीत हिजाब नावाचो वाद भरतीत आसात। धर्मांधताक सुरवात करचे प्रयत्न चल्ला। शाळा कॉलेजात कानून व्यवस्थेक आतंक हाडचे साजीश आसा अशें जिल्हा प्रभार मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले। शुक्रवाराक पत्रकारां बरोबर उलयले जिल्हा प्रभारी मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेजे फाटल्यान कोणी बी उरल्यार खंयचे संघटन उरल्यार बी सरकार क्रम घेतलोच, पण न्यायालयाचो तात्पुरती आदेशाक संविधानाचेर विश्वास आशिल्ल्यान गौरव दिवूंक जाय अशें तेमी विनंती केले। ಸಂವಿಧಾನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು। ಗೌರವಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ನಮಗೆ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವರು ಗೌರವಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇರುತ್ತೆ। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತವೆ। शनिवाराक उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 63 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली। त्यापैकी कारवारात 3, अंकोला 6, कुमटा 3, होन्नावर 7, भटकळ 1, शिरशीत 3, सिद्धापूर 18,
यल्लापूरसह मुंडगोड 15 आणि हळयाळात 1 पॉझिटिव्ह केस मेळ्ळी. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर 70,767 कोरोना पॉझिटिव्ह केसीस मेळिल्ली. त्यापैकी 69,527 लोक ट्रीटमेंट घेऊन बरे झाले आणि 321 लोक अजूनही ट्रीटमेंट घेते आसात. आजपर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कोरोना पायान 818 लोक मरण पावलात. आयज येतलत न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.